23 आर इन द रुलिंग, 7 आर इन द ऑपोजिशन. विषय खूप एडिशनल जे असतात गोंया खातीर खूप महत्वाचे, ताजेर भर दिवन डबल इंजिन सरकार हाजो फायदो आमकां कितलो जाता हे मुख्यमंत्री पळोवन सेंटराचो हेल्प घेवन वी आर ट्राय टू फायंड सोल्युशन्स इन द लॉंग रन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. हालींच्या हालीं असेंब्ली पयर जाली आणि त्या असेंब्लीच्या माध्यमान खुबशे विषय डिस्कस जाले. असेंब्लीचो फोरम घेवन आज ऑपोजिशन वेगळे वेगळे विशयांचेर जे उलयल्ले ताजेर सोशल मिडिया मेसेजीस, बाकीच्यो व्हिडिओज बाकी तरेतरेचे चालूच आसा. तातूंत पळयतना एक जाता की थोडे अनसॅटिस्फाईड लोक जे असतात ज्यांच्याकडे विषय ना ते स्टोरी तयार करता काय, जेन्ना एलिगेशन्स घालता तेन्ना ताका फाटल्यान कोणा कांयच बेज ना ते एलिगेशन्स घालप. सोशल मिडिया म्हणटा ते एक डबल एजेड स्वॉर्ड. एलिगेशन्स घालता आसतना आर्टिकल्स येतात, व्हिडिओज येतात जे सर्क्युलेशनान आसा स्पेसिफिकली टार्गेटिंग आवर चीफ मिनिस्टर, म्हाका इज हायली कंडेमेबल. तातूंत तथ्य आसा जाल्यार उलोवप वेगळी गजाल आसा. आरोप करप आनी ताजेर मागीर फुडें कांयच करप ना आनी तेच आरोपाचे सोशल मिडिया मेसेजीस जावप आनी त्यो सोशल मेसेजीस जावन व्हिडिओ जावप, हे म्हाका दिसता आमचे गोंय सारकेले स्मॉल राज्यात जेन्ना मुख्यमंत्री सगळ्यांक घेवन फुडें वता तेन्ना आमचें कर्तव्य आसता की आपआपलें काम करीत आमी फुडें वचप. प्रोटोकॉलाचे विशय आयले, प्रोटोकॉलाचे ट्रान्सपोर्टेशनाचे विशय आयले. आय एम नॉट होल्डिंग दॅट पोर्टफोलिओ, पूण प्रोटोकॉल हॅज टू बी हँडल्ड एज अ प्रोटोकॉल. आम्ही समज गोंय राज्य पर्यटन म्हणटा आसतना अतिथी देवो भव म्हणटा, तर ते अतिथी देवो भव म्हणटा टुरिस्ट जेन्ना आमी म्हणटा गॉड म्हणून, जाल्यार खंयचोय गेस्ट आयलो वी हॅव टू ट्रीट हिम एंड गिव हॉस्पिटॅलिटी इन दॅट पर्टिक्युलर मॅनर. ताका अरेंजमेंट करप, ताका ट्रान्सपोर्टेशन दवरप, बाकीची ही सदांच दवरिल्ले आसा. आनी हे इट इज नॉट रिलेटेड टू 2.5 years ऑफ गव्हर्नमेंट. लिबरेशन जाल्ले जितले सरकार आयले तांचे टोटल मारून कॅल्क्युलेशन करून पळोवचें पडटलें की कोणी ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें दिलें. विषय जे महत्वाचे आसा घेवप इतलेच आमकांय खबर आसा. आमी सरकार सक्षम आसा अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत has kept his doors open for every MLA, minister and the common man to come and discuss the issues which are in the interest of the state of Goa. So जेन्ना एकदा accessibility becomes such a easy tool की ते प्रश्न चड येवंक लागता आणि ताज्या खातीर जेन्ना व्हिडिओ सर्क्युलेशनाक वचपाक लागता, एक तो आयलो 40 लाखाचे लाडू बघितले, सादो मोटिव्ह, राईट रॉंग इंग्लिश युज्ड इन सम फोरम and made into a right message sometimes talks differently. जे आमच्या चवथीक, दिवाळीक, क्रिसमसाक जे सरकार नाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान जी भेट वस्तू वता स्वीट्स मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन एम्पावरमेंट म्हणून सगळे उलयता, महिला सशक्तीकरण, तांकां ऑर्डर दिल्ली आसता आनी त्या एजन्सीक समज पयशे दिल्ले, हांव ती जस्टिफाय करूंक वचना, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे माध्यम जे दिता ताजेर ते लाडवाचेर दाखोवप आनी ताजेर एक व्हिडिओ करप, सो द ओवरऑल मेसेज गोज डिफरंट देन वॉट द इंटेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट टू वर्क. एक वाटेन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलांक सपोर्ट दिलो आनी तांकां तांचे आसा ते खाण घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट केलें, हे एक समज काम केलें जाल्यार ताजेर एक प्रश्न आयलो. अशे प्रश्न काडून गेले जाल्यार प्रिवियस गव्हर्नमेंट्स पळोवंक गेले, काँग्रेस गव्हर्नमेंट बाकीचे, जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अशे प्रश्न अजून येवंक शकतात आनी एखादी आनी लेसन येतलेय बी जाची उत्तरां कोणाक दिवपाकच जमची ना. पूण हाज्या पयलीं एकूच प्रश्न पडटा की लास्ट असेंब्ली जाल्ल्यार सोशल मिडियाची गरमी इतली जाल्या, स्पेसिफिकली टार्गेटिंग मुख्यमंत्री ऑर अ फ्यू मिनिस्टर्स, तातूंत एक प्रश्न पडटा की हे जे लोक करूंक सोदता तांचो हेतू कितें, हे कोण आनी कित्याक करता. कित्याक विशय आसात, प्रश्न आसात, तातूंत सरकार जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्री काम सॉल्व करीत वता. जशें सुभाष बाबून सांगलें रिगार्डिंग आमचो लँड स्कॅम्स हॅव बीन देयर इन द पास्ट. हांव पार्टी जॉईन जाल्लो सुद्दां तेन्ना हांवें सांगिल्लें की बाबा लँड स्कॅम आसा जाल्यार एसआयटी करून घेवपाक जाय आनी आमी एसआयटी मुख्यमंत्र्या कडल्यान करून घेतली 2022 हो सरकार येना फुडें. आज केसीस फुडें वचपाक लागल्यो, ताचें सोल्युशनूय मेळटलें, आरोपी कोण आसा ते मेळपाक लागले, syndicate of government officials and those syndicate who were involved in this ते एक्सपोज जावंक लागले आणि ताजेर कारवाई जाता जाता सरकारचे एक्शनूय जावंक लागले आणि मुख्यमंत्री आमच्या माहिती प्रमाणे पर्सनली मॉनिटर करता ह्यो केसी, हातूंतल्यान तोडगे काढून फुडें वचपाक, न्याय दिवपाक त्या लोकांक ज्यांची प्रॉपर्टीज हडप केल्ल्यो. आमच्या स्वता पर्वरी मतदारसंघात अश्यो केसीस जाल्ल्यो आसा, आमच्या कुशिकच्या मतदारसंघात सालिगांव जाल्ल्यो आसा, ओल्ड गोवा जाल्ल्यो आसा,
सेम नावां जी आयिल्ली जे काही राजकारणात भितर राविल्ले आणि फाटी कॉन्टेस्टूय केल्ले ती नावां आसात. आय थिंक एवरीथिंग इज कमिंग बट इल्लो टायम दिवचो पडटा फॉर गव्हर्नमेंट एंड गव्हर्नन्स टू परफॉर्म. 182 crore स्कॅम म्हणून तो ब्रॉडबँडाचो एक टॉपिक थंय खंय तरी काडिल्लो असेंब्लीत. एज अ आयटी मिनिस्टर 2009 ह्या सरकारान न्हय 2009तल्यान आतापर्यंत तुम्ही कॅल्क्युलेशन करता 22.85 crores इन्क्लुडिंग द एक्सटेन्शन आणि स्कॅम दाखयता कसलो स्कॅम. पण हांवें सांगिल्लें स्कॅम आसा जाल्यार दवरा म्हूण टेबल पाटाराचेर. आजपर्यंत काय म्हाका काय मेळूं ना. आणि somebody wants to go he can definitely go to the court and ask questions. ज्या सरकारान तेन्ना काँग्रेस सरकारान 2009 जी केस घेतिल्ली that was basically on BOO basis, build, own and operate, ट्रान्सफर जावं नाशिल्ली. आणि आयच्या काळात जो पर्यंत इमिजिएट सोल्युशन येना तितलो पर्यंत हे एक्सटेन्शन घेवचे पडटा जे सगळी गव्हर्नमेंट थ्रू इंट्रानेट इज कनेक्टेड. ऑल्टरनेट सोल्युशन्स आम्ही फक्त एकूच केलंय की मुख्यमंत्र्यांनी सेंटराकडे उलोवन वी ट्राय टू फाइंड अ सोल्युशन की सरकार गोंय सरकारांनी पैसे न घालता आमकां सोल्युशन मेळटा काय टू रिप्लेस दिस. The government of India, the IT department, IT ministry in the center has agreed. आणि under BharatNet 3.0 आमकां ती सुविधा मेळटा. सो आज तुम्ही ती सेव्हिंग जे आमी 784 crores केले ताचेर उलोवपाची गरज आसा ना की 22.85 into 9 जे आमी आतां न्हय पयलींचे सरकार फ्रॉम काँग्रेस गव्हर्नमेंट एंड मनी इज बीइंग पेड टू दॅट पर्टिक्युलर फेलो टू बी रनिंग दिस सिस्टम. आणि जो पर्यंत नवी सिस्टम येना ती करचीच पडटली. हे स्पश्टीकरण करता आसतना कित्याक क्लॅरिटी दिता कित्याक मिडियांनी हाजो थोडो आस्पाव घेवचो. थोडे विशय तुमकांय समजून घेवपाक जाय आणि तुम्ही समजूंक जाय जेन्ना वेन वी बेसिकली पुट इट हेडलायन समज आमी लास्ट टायम म्हणिल्ले की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिझम ऑल्सो इज रिक्वेस्टेड कित्याक वयर स्कॅम म्हणून घालो इट लुक्स लायक अ स्कॅम. वॉट इज अ स्कॅम. सो ताच्या खातीर ज्यो गजाल्यो आतां सुभाष भाऊन मांडल्यो आणि आमी मांडटा तातूंत एक आसा की जितले आतां ह्या दिसांनी आर्टिकल येतात व्हिडिओ येतात जातूंतल्यान ज्यो न्यूज एक काणी घडोवपाचो प्रयत्न आसा जातूंतल्यान स्पेसिफिकली चड करून मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा ताजे रेप्युटेशन यू वॉन्ट टू टच द रेप्युटेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट थंय खंय नाल्यार खंय म्हाका दिसता इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ट्रूथ. आनी ताच्या खातीर पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान लोकांकडे एक मागणी आसा की असल्या गजाल्यांचेर तुम्ही बळी पडनाकात. The government is accountable to the people and we will ensure that whatever we have promised, म्हणजे आता पर्यटन जाव IT जाव जबाबदारीन आम्ही काम करता to ensure that we are able to deliver on the promises our departments have made under Dr. प्रमोद सावंत. तसेच भाऊचे तसेच बाकीचे मंत्र्याचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसा to collectively work under the chief minister and ensure that we are able to deliver as per the promises we have made to the people of Goa. गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणून जायना तितलोच लोक आसपाक जाय आणि आमकां तितलोच आसा. आमकां तितल्याच विशयांचेर आमकां खबर आसा की आमकां ताजेर करपाक जाय फुडें आणि आमी करतले.